आज आम्ही मिटींग आपयल्ली तुम्ही जाणा शेनवारा आमचो गोंयचो एक व्हडलो सण गणेश चतुर्थी येता त्या 22 तारखेच्यान सुरू जाता. लोकांगे 1.5 दीस 5 दीस 7 दीस 9 दीस जाता त्या प्रमाणे लोक गणपती उत्सव मनयता. ह्या कोविड संकटाच्या काळान एक ह्या खेपे सगळ्यात सणाचेर बंधन आयलां. तितून आमी पयला लायक गुड फ्रायडे ईद जालो, मागीर आमचो गुढीपाडवो जालो, आमचो ईद सगळेच सण आसा. हे सगळे सणाचेर एक तरेचे बंधन आयले आणि हो गणेश चतुर्थी जे लोक मोठ्या भक्तिभावान मनयता तेजेर एक गव्हर्मेंटान एसओपी तयार केल्या आणि एसओपी करता आसतना आमचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाडल्या की गणपती विसर्जनाचो टायमींग वाड्याच्या लोकांनी कशें धरपाचें आमचें ठरलें. त्या खातीर ही सगळ्यांची मिटींग घातली. पणजेन जितके सार्वजनीक गणपती आसात त्या देवळाचे मंडळ आसा, वाड्या वयले आमचे देवळाचे कमिटीचे अध्यक्ष, मळ्यांतले बाटल्या चितोळ्यान हे सगळ्यांक आमी आज आपयले. पुलीस आपयले, फायर ब्रिगेड सगळे डिपार्टमेंट आशिल्ले. त्या प्रमाणे अशें ठरलां की 5 ते 10 पर्यंत हो टायमींग दिला. पॉयंट जे आसा तेतून आमी एडिशनल पॉयंट म्हणटा तो एक फुटब्रीज आसा पळय आमच्या हेज्या मेन मेकळ्याच्या ओपोजीट वचपाक, थंय एक पॉयंट. मागीर सांता मोनिका जेटी, सद्या ती जेटी बंद आसा, थंय एक. मागीर कॅसिनो रावता पळय ती जेटी आसा पळय ही एक. ही 3 एडिशनल जेटी आमकां लोकांक दिवंक मेळटा गणपती पावोवपाक फ्रीली. हे रुंद हे आसल्या कारणान 4 खांब्यां कितें जाता, कालापूरचे गणपती, मळ्यांतले गणपती, चित्रांतले गणपती, बाटल्यांतले गणपती हे सगळे गणपती एकाच टायमार ते विसर्जनाक येता आणि ती सगळी गर्दी जाता. आणि ती गर्दी एवॉर्ड करची म्हणून हांवें आतां मळ्यांतले तांकां रिक्वेस्ट केला की तुमी तो 4 खांब्यां कडेन पावयता तर तुमी दुसरे कडेन पावया. आणि ही ऑप्शन आमी आज सांजचे नाल्यार सोमारा आमचे सगळे एसओपी वीथ खंयचे जे जागे आसा पावोवपाचे, खंय विसर्जन पॉयंट आसा रायट फ्रॉम विमानदार टू हांगा, हे सगळे आमी सोमारा आमी डिक्लेअर करतले. अपिलूय आसतले की 60 वर्साच्या वयर लोकांक भायर सरचे न्ही त्या दिसा गणपती पावोवपाक. गणपती पावयता आसतना दोगूच जाण येवपाची ही आमची स्ट्रिक्टली हे आसा. एकामेकागेर आरती करपाक वयचे न्ही, फॅमिली भितरूच आरती करची ही एक नॉर्मल गायडलायन आमी तांकां सांगल्या. सगळें एग्री जाल्ले आसा. कोणे टेम्पोन गणपती हाडपाक ना, आपलो गणपती आपणे हाडपाचो. थंय विसर्जन पॉयंटार आमी फक्त दोगूच जाणां एप्लाय एलाव करतले, त्याच्या वयर ना. पुलिशेन आमी सगळे बॅरिकेड घालपाचे कशें घालपाचें आतां सांगलां. फायनल प्रॉपर आमी सोमार मंगळारा सगळे फायनल आमचे स्ट्रॅटेजी आमची सगळी वर्कआउट करून आमी फायनल आमी एक आमची म्हणून CCPची एक एसओपी आमी डिक्लेअर करतले. टायमिंग आणि फायर वर्क्स हांवें लोकांक अपील केला. आमी बंधन घालूंक शकना. आमी अपील केला की ह्या खेपे कोणेच म्हाराणाच्या पोतान कसलोच फोग लावचो न्ही. ताका खूप त्रास जाता. आणि ह्या कोविडाच्यान आज खुबशे लोक म्हणजे होम आयसोलेशनचेर आसा ते पेशंटूच तेंची काळजी घेवंक जाय. लोकांक म्हाजी अपील आसा की ह्या एक फोग म्हणटा तो लोकांनी लावचो न्ही. टायमिंग कितें आहा? 5 ते 10 आमी तांकां सांगला 5 ते 10 भितर तुमी हे करा. त्या प्रमाणे तुमचे ठरया. 10च्या भायर तुमकां गव्हर्मेंटान एलाव एसओपी तयार आसा तेजेर त्या प्रमाणे तोच टायम आमी स्ट्रिक्टली मॉनिटर करतले. लोकांनी 1.5 दीस 5 दीस दवरूंक येता ना, गणपती कितकेच दवरपाक आमचें बंधन कांय ना. 1.5 दीस दवर 5 दीस दवर 7 दीस दवर कोण दवरता तेजें बंधन आमचें कांयच ना. बंधन हें एकूच आसा की एकामेकागेर लोकांनी आरती करपाक वयचें न्ही. कित्याक ती गर्दी जाता. फाल्यां आमचे तुमी पळयलें 25-25 जाण भुरगे एकामेकाक आरती करपाक वता. थंय मागीर ते काय चुकून सुद्दां खंय तरी कोणी आसा तो आख्खो वाडो थंय मागीर हें जावंक शकता. म्हणून लोकांक फॅमिली भितर करा. 1.5 दीस दवर 5 दीस दवर बंधन आमचें कांय ना. चडशे सार्वजनीक गणपती तेंच्यांनी 1.5 दीस दवरतात नाला. मारुतीगडार 11 दीस, विठोबाई देवळांतलो 5 दीस, महाराष्ट्र देवळांतलो 1.5 दीस आसा. पणजे तो सार्वजनीक घालतो तो हांगा चर्च केला कडलो तो 1.5 दीस. अशें करून सगळ्यांनी आपापल्या हेचेर ल्हान मुर्ती हाडून हें करपाचें ठरयलां. दृश्टीची कितें आहा? दृश्टी आमकां लायफ गार्ड त्या दिसा कोणें कितें इन्सिडंट जावचो न्ही, स्मुथली पावपाक जावचें ह्या खातीर दृश्टीन तांकां आमी हें मागलें गेलें ते एग्री जाल्या. आमी प्रत्येक पॉयंटाचेर आमचे लायफ गार्ड आसतले.